मांगोस ए सांग तुझ्या खातीर जाला ते सगळे हांवें माझ्या खातीर काय सांगना. लोक म्हणटले कितें सांग हांवेंच तुका कितें तरी केला हांवेंच टेन्शन दिला. तेंच्यांनी पळय बोट कशी गेल्या पळय दाखवली. हांगासर व्ह्यू मात कास्ताद हा न्हू बिचाचे पळयात गायज हांगाच्यान सगळ्यो बोटी बिटी. म्हाका मारून धांवताय. हॅलो गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात. सो गायज आता आम्ही येल्लेली आसा खंय रे हवी रेस मांगोस ए सांग तुझ्या खातीर जाला ते सगळे हांवें माझ्या खातीर काय सांगना. हांवें तुका पयलींच सांगलेले. सो गायज जाले कितें जाणा हांगासर न्हू एक गाडो आसा. सगळे तुमकां तर खबरूच आहा सगळ्या गाड्या न्हू 5:00 5:30 अशे उक्ते आता. आणि यो म्हाका घेवन येयला 3:30 हांगासर आणि सांगता चल गो या गो आणि आता गाडो थंय बंद हा पळय. आता कितें करया सांग? चादर घालून बसया कितें करया सांग मरे. चल वच न्हू हवे बस धर न्हू तू हाडलाय म्हाका. हांव घरा कडेन कांयच काम करताले आयदनां धुताले कपडे धुताले घर साफ करताले सगळे सिस्टमॅटिक जाग्यार घालताले आणि हो म्हाका घेवन येयला. सांगलेले हाका हांवें सांगलेले तरी तू आयकोंक नाय म्हाजे हवे. तुका न्हू आपणाक जाय तेच करूंक जाय. हांव जाल्यार तुका तेच सांगता केन्ना तरी म्हाज्या आयक लायफान फुडें सरतलोय कळटा. जॅम येवंक लागली न्हू हवे पळयात गायज म्हाका न्हू 3:30 घेवन येयला. म्हाका कितें म्हणूंक लागलो आना वयता थंयसर समज क्रावड आसा जाल्यार आमी कितें करया अशी रावन पळोवया काय खंय. आणि आता जाल्लेली हा 3:30. आता हांवें गुगलार घालून पयता जाल्यार तो गाडो संग ओपन दाखयता. हांवें पयलींच सांगलेले. आता बसून रावया. आता हांव कितें करूंक सोदता सांग? हांगातून पयला हांगासर पयला तुवें हे पळयात गायज हेजेर आडवो पडटा. पड मरे आडवो माझी लॉस काडू नाका हांव वयता. आणि टी शर्ट काडटा आणि असो आडवो पडटा भिंताकार गो. तू बस धर आनी घरा वच. तू बस धर आनी वच घरा. शी तशें आनी आडवो बिडवो पडो नाका. मागीर कोण आमचे सबस्क्रायबर आमचे युट्यूब फॅमिली पळयतले आणि म्हाका फोटो धाडटले पळय तुजो बॉयफ्रेंड हांगासर न्हिदला म्हणून. लॉस मागीर माझी जातली. मागीर लोक म्हणटले कितें सांग हांवेंच तुका कितें तरी केला हांवेंच टेन्शन दिला. लोक म्हणटले कितें सांग हांवेंच तुका कितें तरी केला हांवेंच टेन्शन दिला म्हणून. सारखें न्हू गायज असली नाटकां करीत जाल्या हयशीक लॉस काडटलो म्हाजो. अरे लॉस काडपाचें चितलाय काय कितें रे? आता कितें करपाचें ते सांग. आता पळोवया कशें कितें तें. ह्यो पळयात गायज दर्या कसलो धोवाळ्ळो आसा तो. खदावळ्ळो आसा तो खदावळ्ळो कितें म्हणटात न्हू खदावळ्ळो. हे उदीक न्हू सारखे फुड्डे आसले थंय. आणि हांगासर सगळे रेंव आसले हांगा बरे भोंवपाक बिवपाक गावताले. आणि आता पळयात गायज दर्या कितलो वयर येयल्लो आसा तो. सो गायज हांगासर आमी 5:30 मेरेन रावली. आता हवी वाजालो आता म्हणटा फुडें या म्हणून बसता. हवी फायनली हांव तुका आयज घेवन येयल्लेले आसा जाग्यार आमकां येवपाचें आसलें पळय त्या जाग्यार. पण तू आयज कितें केलंय सांग? त्या दिसा आमी खूपच बेगीन येयल्ले आयज तू म्हाका खूप लेट घेवन येयलोय. काय ना स्टाईल ती माझी. कसली आता ऑर्डर मारया आमी. हय चल दाखय पळोवया कितें कितें आहा ते. दाखयता राव. हांगासर व्ह्यू मात कास्ताद हा न्हू बिचाचे पळयात गायज हांगाच्यान सगळ्यो बोटी बिटी सगळे दिश्टी पडटा पळयात. आणि हांगाले एक कित्याक हांगा चल्ले ते हे जे रेस्टॉरंट आहा पळय तेंचे फूड कार्ट तो मोस्टली लेटूच ओपन जाता. डे टायमार ओपन जायना रातचोच ओपन जाता. सो डे टायम चान्स ना येवपाक हांगा 6च्या उपरांत न्हू हवे. पळय सो गायज आमी गेला हांगा चिकन फ्रायड रायस आणि चिकन क्रिस्पी गेला ते अजून येवंक ना न्हू का. आणि गायज मेन थिंग कितें आसा ना हेंचो बरो व्हडलो मेन्यू आहा न्हू रे हवे. हय मेन्यू बरो आसा. आणि तेंचे कडेन हेय बरें आहा ड्रिंक्सूय बरें आसा. सगळे मोहितो बीन बरें आहा तुजे कडेन पळय. हे जेवण आणि हो जो बीच व्ह्यू आसा हांगासर जेवपाक वयस टू गुड न्हू. कितें म्हणटा तो पळोवंक शकता तुमी. हांवें केल्लेले ड्रिंक्स ऑर्डर लेमन सोडा आणि वर्जिन मोहितो न्हू का. तुवें आयकला वर्जिन मोहितो म्हणून केन्ना? हांवें आयकला हांवें खूब फावटी पियाला. दादा मगो तू पळय क्रिस्पी
वय क्रिस्पी चिकन पळय काय बरें आनी व्हेरी फास्ट सर्वीस मगो न्हू हा. अरे 5 मिनिटांनी आमकां ऑर्डर करू आणि 5 मिनिटां भितर येयल्लेले आसा. रोकडे गेले तेंच्यांनी काम. फटाफट करचे. चिकन क्रिस्पी पोवनूच सारखी तुमकां रूच हाडटा. दाखय दाखय खावन दाखय. यम्मी खंय पळय तेका लायक जालें. हांवूय ट्राय करता. म्हाका मेन म्हणटा तो हांगालो व्यू बरो आहा न्हू आग फाटलो. गायस तुमकां खरें सांगू असलो चिकन क्रिस्पी हांवें खूब वर्सांनी खाल्ला. हय सांगूंक गेले. हे पळय व्यू पळया. आग बरें रुचीन खाता सारकें न्हू हा. हा बरी आहा. आणि हेतून जो एक क्रिस्प असता पळय जो चिकन कितें म्हणटा तो फ्राय जाता पळय तो बरो लागता. तुमकां खरें सांगता म्हाका हेचो टेस्ट खूब लायक जालो. क्रिस्पी चिकन चड बरें दिसपा भायर सारकें न्हू. तुका लायक जालो न्हू. असल्या विवा वांगडा खावप म्हणजे वा. टू गुड न्हू. हय तेंच्यांनी पळय बोट कशी गेल्या पळय दाखवली पळय ही बोट कशी गेल्या बरी दिसता पळोवपाक पळय बरी दिसता. टेस्ट करून सांगा बी कशें आहा ते. ट्राय करूया ट्राय. काटे दुखत ना चिकन क्रिस्पी फॉर द फर्स्ट टाइम. वाव यम्मी. म्हाका लायक जाले. तुम्ही येवन ट्राय करा हांगा. सुपर मग. क्वांटिटी पळयात कितली आसा ती खूप आसा न्हू रे अवी. म्हाका हांवें कमी क्वॉन्टिटी दिल्या. म्हाका मातशी चड घेतल्या. खा रे तू. म्हाजें मातशें पोट व्हडलें न्हू. पळयात गायस. A few moments later. ओके सो गाईज तुम्ही पोवू शकता आम्ही केलेली आसा इन्स्टामार्टाचेर आईस्क्रीम ऑर्डर. कस्टर्ड ॲपल कसलो हा. सीताफळ. कस्टर्ड ॲपल सीताफळ. घाल गो हागचो लाडू गो. म्हाका भूक लागले. ही टेस्ट करूंक जाय म्हाका. इतलो हांव खातले इतलो तुका. वय दादा गो व्हडलो. ए ए ए बिलोट्या. ए ए कस्टर्ड ॲपल आईस्क्रीम खावया फूल पावर. तुमकां कितें दाखयता पळय हां कोण येयला तो हांगा. दुचो काडटा. तू येयलाय. आईस्क्रीमीचो वास बीन येता तुका. हांव म्हणलो तुका फक्त नुस्त्याचो वास येता म्हणून मुगो. ए ओके तुका खबर आहा तेजे नॉर्मल चिकन खायना तंदुरी चिकन खाता. तुझ्या भशेन आहा ते व्हडल्या कॉलराचे. म्हाका मारून धांवताय. सगळं खा पळय. पळय गायस दोल्ला हात लावंक वचना पळय. खावपाक दोल्ला पण वचना हात लावपाक पळय. काम केले चालू आता. बिलोटो तो बिलोटो. मोठे बिलोटे रे मोठे बिलोटे. येदे तोंड येदे उताडके गे. काम आता तिळक येता तुका. खा. काबार कर सगळे काबार कर. उसो कहो काबार कर सारखे. आणि एक काबार झाले का आकाच्या प्लेटीन वचतो. तुम्ही माझ्यावर एक नॅवेट टी शर्ट पळयता आसतले. हे टी शर्ट हांवें घेतलेलें आसा ऑनलायन 250 रुपीसान. आनी म्हाका खूब लायक जालें बट अंकिताक लायक जावंक ना. आय डोंट नो वाय. आनी हो सिजन जावन आसा निरो उर्राक फेणी. बट हेतूंतले हांव फक्त दोनूच वस्तू ट्राय करता निरो आनी उर्राक. बट म्हाका एक ब्युटिफूल ऑपॉर्च्युनिटी मेळलेली आसा टू हायलायट उर्राक निरो. ओके इन साळान आमी साळान वयपाची आसा. बट कोणूय तुमी भाव भयण म्हाका इनवायट करूंक सोदता जेंचे काजींचे हें आसा आनी थंय निरो काडटा उर्राक काडटा जाल्यार प्लीज म्हाका इनवायट करा. आय लव सच थिंग्स म्हाका ती पळोवपाक खूब लायक. आनी फुड्याच्या फुड्यान जो निरो येता तो पिवपाक हा. सो गायज दोज हू आर इंटरेस्टेड कायंडली मॅसेज मी ऑन
इंस्टाग्राम हांगासर आमची हांगासर कॉर्नराक येता आसतली ID मेसेज करा. आय विल डेफिनेटली कम. विजीट कितलेय पयस आहा म्हाका फरक पडना. आय विल कम. सावंतवाडी जायना, महाराष्ट्रा जायना, हांव येवपाक रेडी आसा. पण लेट्स डू इट गायज. आनी चॅनलाचेर नेवे आहा लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. अंटील देन बाय.